नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सध्याची लिजां रिन्यू करपाचो पर्याय अजूनय उक्तो। फाटले सरकार बसून रावले रिन्युअलांचेर। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांत आसात कांय अस्पष्ट गजाली। ॲडव्होकेट जनरलाची खासा मुलाखत। सोऱ्याचे दुयेंसान मरतल्यांचो आंकडो गोंयांत वाडटा। सरकारी हॉस्पिटलांनी मरता दिसाक एकलो 6 म्हयन्यांत 168 जाण गेले। सरकारी हॉस्पिटलांतल्या आंकड्यांचेर पळयात रिपोर्ट। मनरेगा येवजणेचेर गोवा परिवर्तन मंचाच्या आरोपांत कांयच तथ्य ना। फिल्म स्टार, क्रिकेटर, राजकारण्यांची नांवां दाखयल्यात ते ट्रेनिंग डेमो लिस्ट। खरें न्ही, आरडीएची मंचाक जाप। ताळगांवच्या 11 वॉर्डांनी सुमार 76% मतदान। 45 उमेदवारांचो फुडार मतपेटयांनी। सोमार निकाल। पंचायतीचेर हे फावट बाबूश काय कमळ, पणजेकार आनी ताळगांवकारांची नजर। आनी बायलांचे प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेटींत पयले सेमीफायनलींत सांखळी डेव्हिल्सान मारले सत्यकाम तिसवाडी एंजल्सांक। दुसरे मॅचींत मडगांव सुपर क्वीन्साक मारले प्रायड ऑफ पेडणे। खबरो विस्तारान। नवी लिजां दितना आशिल्ली लिजां रिन्यू करपाचो पर्याय कायद्यान उक्तो आसा अशें मत गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाटकर्णीन उक्तायलां। तो प्रुडंटा कडेन उलयतालो। टीव्ही चॅनलाक दिल्ली ही ताची पयलीच मुलाखत। सरकारान खंयचोच पर्याय बंद केल्लो ना। मायनिंग कंपन्यांनी अर्ज करून पसून फाटलें सरकार लिजां रिन्यू करिनासतना रावलें। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांतूय कांय अस्पश्ट गजाली आसात। ताचेर सरकार स्पश्टीकरण मागूंक शकता अशें एजी म्हणटा। एजीची पुराय मुलाखत तुमकां सांजे 7:30 आनी 9:30 सोमारा हेडॉनात पळोवंक मेळटली। Every renewal is also a fresh grant. Don't forget, in law, every renewal is a fresh grant. So if you renew them under 8.3 also, it could also be a fresh grant. सद्याक ओपन दवरतात की fresh can be interpreted either way, a new lease or a renewed lease. It could be a renewed lease with more conditions, more onerous things. There could be conditions regarding payment, like Supreme Court has imposed 10%. Government may impose more, or if the government thinks it will get about 2,000 crores in auction or 10,000 crores in auction, it might ask them to contribute it over a period of time. But you are not ruling out the renewal option. No, you cannot rule out the renewal option because in law, their applications which are filed in 2006 are pending with the state government. All options are open. All options are open for the government to do it. Nothing is ruled out. Primary culprit is the government of the day or the mine owners? No, government of that day. Yeah. Government of that day and the mine owners, for both of them, it is contributory negligence. Both are party to it and both have contributed to it. You can't solely blame the mine owners because they had filed the renewal application in time. Okay? And one thing is for sure that government ought to have decided that application. Why was it dilly-dallying in deciding the application? You could have rejected it or you could have granted it. सोऱ्याचे दुयेंसान मरतल्यांचो आंकडो गोंयांत बरोच वाडटा। फक्त सरकारी हॉस्पिटलांचोच आंकडो पळयल्यार सरकारी हॉस्पिटलांनी दिसाक एकटो दुयेंती सोऱ्याचे दुयेंसान मरता, म्हणजे म्हयन्याक 30। जुलय ते डिसेंबर 2013 मेरेन फक्त 6 म्हयन्यांत 168 लोक सोऱ्यान गेले। सरकारी हॉस्पिटलांनी नोंद जाल्ल्या मरणांनी 12% सोऱ्याचे दुयेंती। पर्रीकार सरकारान बार्रांचेर अजून धोरण थारायल्लें ना। पळयात रिपोर्ट। जीएमसीन जुलय ते डिसेंबर 2013 या 6 म्हयन्यांत सरकारी हॉस्पिटलांनी मरण आयिल्ल्या लोकांचो रिपोर्ट केला। तातूंतल्यान शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात त्योशो। वेगवेगळ्या दुयेंसाक लागून सरकारी हॉस्पिटलांनी दर म्हयन्याक सुमार 250 लोक मरतात। या 250 मदीं 28 ते 30 लोक सोऱ्यांच्या दुयेंसांनी मरतात। जुलय ते डिसेंबर 2013 या 6 म्हयन्यांत सरकारी हॉस्पिटलांनी वेगवेगळ्या दुयेंसाक लागून 1474 जाण सोंपले। तातूंतले 167 जाण सोऱ्याच्या दुयेंसाक लागून। हॉस्पिटलांनी मरण नोंद जाल्ले सादारण 12% लोक सोऱ्या खातीर गेल्यात। ह्या आंकड्या प्रमाण म्हयन्याक सुमार 28 ते 30 जाण लोक म्हणजे दिसाक एकलो सोऱ्याच्या दुयेंसान वता। जुलय ते डिसेंबर 2013 दर म्हयन्याक सोऱ्याच्या दुयेंसान मेले ते लोक अशे। जुलय म्हयन्यांत 28 जाण गेले।
ऑगस्टात 25, सप्टेंबरात 28, ऑक्टोबरात 38, नोव्हेंबरात 23 जाल्यार डिसेंबरात 26 जण गेले. वांकडो सरकारी हॉस्पिटलांनी गेल्ल्यांचो, खाजगी हॉस्पिटलांनी गेल्ले वा खंयच्या हॉस्पिटलांनी पावनासतना मेले ते वेगळे. सोरो पिवन गाडी चलोवपी एक्सिडेंटात मरतात ते वेगळे. बायलांच्या संघटनांनी एकठांय जावन आवाज चडयल्या उपरांत सरकारान बारां फांतोडेर मेरेन उक्तीं दवरूंक दिवपाचो निर्णय गुटलायलो. बारांचो आंकडो सध्या तेकला 8,500. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेंत 30% लावार्थी विधवा. हातूंतले चडशे बायलांचे संवसार म्हातारपण येवच्या पयलींच सोऱ्यान काबार जाल्यात, अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारूच सांगता. गोंयचे बारांचो आंकडो 50% देंवयतलो म्हूण हे पयलीं ताणेंच उलोवन दाखयलां. मात बारांचो आंकडो 8,500 तेकला. आतां खंय सरकार बारांचेर धोरण थारायतलो. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. गोंयांत फिल्म स्टार, क्रिकेटर आनी राजकारण्याची नांवां घालून मनरेगा येवजणेचें स्कॅम चल्लां म्हूण गोवा परिवर्तन मंचाच्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें आरडीए म्हणटा. मंचाच्या आरोपांक आरडीएन आयतारा जाप दिली. आरडीए म्हणटा मंचान जी नांवांची वळेरी दाखयल्या ती येवजण लागू करतना स्टाफाक ट्रेनिंग दिवपा खातीर दिल्ली डेमो लिस्ट. चिंबल मेर्शे वाठारांत अधिकृत कार्डां आशिल्ले फक्त 124 लावार्थी आसात. तातूंत रिकी पॉन्टिंग, अमिताभ बच्चन, मनोहर पर्रीकार असले कोणूच ना अशें आरडीए म्हणटा. फिल्म स्टार, क्रिकेटर आनी राजकारण्याची नांवां कामगार म्हूण वापरून गोंयांत मनरेगा येवजणे खाला कोट्यांनी रुपयांचे स्कॅम चल्ला असो आरोप गोवा परिवर्तन मंचाच्या यतीश नायकान केल्लो. सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोट्यांनी रुपयांची लूट चलयल्या म्हूण आरोपय केल्लो. आरोपांची दखल घेवन परिवर्तन मंचान केल्ल्या आरोपांत मात्तूय तथ्य ना म्हूण डॉक्युमेंटा सयत 24 वरां भितर आरडीएन मंचाक जाप दिली. 8 सालांत ज्या वेळाचेर ही स्कीम स्टार्ट जाली त्या वेळाचेर 2 म्हयने ट्रेनिंग चालू आसलेलें आनी ट्रेनिंगाच्या वेळाचेर ट्रेनर जो आसलो त्या ट्रेनरान एखाद्या आमचे एम्प्लॉईज आसले तांकां समजून दिवपाक थोड्या सेलिब्रिटींची नांवां यूज केलेली. फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, सचिन तेंडुलकर किंवा आमिर खान असे अनेक सेलिब्रिटीज आसले तांची नांवां यूज केली आनी सादारण नोव्हेंबर 2008 सालान ही एंट्री भितर घातलेली. मोमेंट ट्रेनिंग काबार जाली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी ऑन 18 फेब्रुवारी सगळी जी नांवां आसली ती डिलीट केली. सो एकंदरीत अशी सादारण 500 नांवां तेणी एंटर केलेली. आउट ऑफ वीस 124 नांवां जी आसात ती आज आमची लायव्ह सायटीचेर आसात आनी उरलेली जी सगळी नांवां आसात ही डेड सायडीन आसात. आरडीएन आज मेरेन चिंबल वाठारांत 124 जॉब कार्डां आशिल्ल्या कामगारांक मनरेगा खाला काम दिलां. ते खातीर येवजणे खाला 14,70,608 रुपया मेळिल्ले. तातूंतले 10,22,435 रुपया वापरून उरिल्ले पयशे परत दिल्यात. आज जी इन्फॉर्मेशन कोणी तरी अर्दे माहितीचेर काडलेली आसा हातून वयलो पार्ट आनी सकयलो पार्ट कन्विनियंटली तेणी अवॉयड केलो आनी आपणाक जितले दिसता पळय तितकोच इन्फॉर्मेशन त्यांनी पब्लिश केलो. ॲक्च्युली अशातलो भाग काय नसा. आजपर्यंत 2008 सालापासून एकंदरीत 14 लाख रुपये आम्ही पंचायतीक दिलेले. 14 लाखांच्यान केवळ 10 लाख रुपये पंचायतीन खर्च केले आणि भितरले 5,16,000 रुपये इन द इयर ऑफ 2012 फेब्रुवारी पंचायतीन आमकां रिफंड केले कारण आम्ही काम करपाक एमजीएनआरची तयार ना. आज मेरेन मनरेगा खाला गोंयांत 32,000 लोकांक काम मेळ्ळां. उत्तरेत 21,000 आणि दक्षिणेक 11,000. आता आरडीए म्हणटा त्या कोतान परिवर्तन मंचूच कर्मचाऱ्यांचे ट्रेनिंग डेमो लिस्टाक फटवला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गवस. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.